पंचायतीचो जाहीर प्रचार सोपलो। 45 बूथ असुरक्षित, गंभीर आणि संवेदनशील। 5038 उमेदवार, 8 लाख मतदार, 186 पंचायतींक फाल्यां मतदान। एमपीटी भोंवतणी वर्सांतले अर्दे दीस हवा बरी, बाकीचे दीस समाधानकारक, मध्यम वा पेड्ड्यार। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आयआयटी मुंबईचो रिपोर्ट, एमपीटीक अटी, कोळसो चालूच। सुप्रीम कोर्टाची अर्द गुटलावन मोपा प्रकल्पाचे काम चल्ला। चांदेल जीएमआरान आनीक 70,000 स्क्वेअर मीटर रानात जमनीर केल्या झाडांची कत्तल। थळाव्यांची कोर्टात वचपाची तयारी। मुणकारी केशी तडीक लावंक खासा मामलेदार, कायदो सुवेवस्थेची तालुक्यांनी अतिरिक्त मामलेदारांक जबाबदारी। बाबूश म्हणटा, ग्रेटर पीडीए केल्ली आपले पुरती राजकीय व्यवस्था। मडगाव पालिकेचेर सत्तांतराचे संकेत। बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष म्हणटा, 4 नगरसेवक बीजेपीच्या वाटेर। 13चे गणित जुळले काय नगराध्यक्ष आमचो, दिगंबराचो खंय संबंध ना। पीडब्ल्यूडी 400 इंजिनियरांचो उणाव, इंजिनियरांच्यो 50% वॅकन्सी। मंत्री म्हणटा, मुख्य सचिवच आमचो सचिव, ताचेर लोड वाडला, सचिव बदलचो पडटलो। म्हादय ट्रिब्युनलान तिनूय राज्यांक नवे डीपीआर दिवंक सांगल्यात। नव्या डीपीआरांक जाय डिमार्केशन कर्नाटक करता, आमी 10 सुवातीचेर करता, डब्ल्यूआरडी मंत्र्याची जाप। 408 मेट्रिक टन दाळ खरेदीक मुख्यमंत्री सावंत आणि पीडीएस मंत्री गोविंदान दिल्ली 22 एप्रिल 2020 मान्यताय। दोगांकूय सगळे खबर, विजयान कॅबिनेट डॉक्युमेंट घालो वाऱ्यार। ताळगाव कार्दोज वाड्यार भाड्याक दिवपाचे सामान दवरिल्ल्या घराक उजो। 350 खुर्च्यो, स्कूटर, 4 वॉटर पंप, वॉशिंग मशीन लासून काबार। महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचो आयज विस्तार। सुत्रां सांगता, आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाक मेळूंक शकता गृह खातें। पेडण्या बैलपार कासरवण्णे न्हंयचो हुंवार लोकांच्या भाटांनी। पंप हावजाच्या कामाचो खंय परिणाम, थळावे ठाम। मोठ्या पावसाक उदक घरांनी, लोकांक ना वाली, सरकारान नजर घालची। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 16,000 वयर, एक्टिव्ह केशी 1,35,000। फाटल्या 24 वरांत 49 जाण सोंपले। गोंयांत नव्यो केशी 120, एक्टिव्ह केशी 946। 2 वर्सांच्या प्रवेश बंदी उपरांत साळावली धरण लोकां खातीर परत उक्ते। दिसाक फक्त 25 पर्यटकांकूच धरणार मेळटलो प्रवेश। गोंय विद्यापीठा कडेन कारीचो बैलाक धपको, बैल इंजर्ड, उपचारा खातीर केलो शिफ्ट, मोटार डॅमेज। शापोरा न्हंयत बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याची अंधाधुंदी। न्हंयचो धोडो कोसळून शेताभाटा इबाडली। न्हंयतले जिवावळीक धोको, तळणकारांक हुस्को। कारवार सावन मडगांवां मार्केटात नुस्तें हाडपी कंटेनर ट्रक ब्रेक फेल जाल्ल्यान कुंकळे बांदार पडलो। राती सुमार 1 अपघात, पुलिसांक हाडून ड्रायव्हर जिल्लो हॉस्पिटलांत। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूक संसदेन दिलो फेअरवेल। नायडू जालो भावूक। प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा, व्यंकय्या नायडूच्या अणभवाचो देशाक लाव मेळत रावतलो। राजस्थान सिकरात श्री खाटू श्याम देवळा भायर चेंगरा चेंगरीत 3 जाण सोंपले, कितलेशेच जाण जखमी। आम आदमी पार्टीक गोंयचो राज्य पक्ष म्हूण मेळ्ळी अधिकृत मान्यताय। भारतीय वेंचणूक आयोगान काढली अधिसूचना।
राष्ट्रकुल खेळा सर्तींनी भारत 61 पदकांसहित 34 वातेर, 22 भांगरा, 16 रुपया आणि 23 काश्या पदकाची जोड.